Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. एलिगेशन खूबशे रजिस्ट्रेशन जाताले की कोण तरी नाव चेंज करता आनी मागीर खंयचे खंयचे सरनेम जाता आनी आमचे खूबशे जे आमचे समाज जे आमचे भंडारी समाज आनी बाकीचे समाजाचे रिप्रेजेंटेशन म्हाका केल्लें. सो सोल्युशन हांवें सीएमा कडेन डिस्कस केलें आनी ताका एक सोल्युशन दिलें की सपोज जर एलिगेशन जाता सब रजिस्टर की कांयच फॉर्मेलिटी करनासतना एप्लिकेशनाची करता. सो आतां हेजे फुडें आयदर हीज पेरंट इज बॉर्न ऑर ग्रँड पेरंट म्हणजे पेरंट नाशिल्ले ग्रँड पेरंट शूड बी बॉर्न इन गोवा टू मेक हिम एप्लिकेबल. आनी आमी तो पावर जो आसा तो पावर काडून आमी वी हॅव चेंज इट आनी वी हॅव गिवन इट टू द ज्युडिशरी. सिवील जज सिनियर डिविजन आनी डिस्ट्रिक्ट जज केला. सो हितू करून जे चेंज इन नेम करपाचे हाजे फुडें आतां ऑर्डिनन्स आमी काडटले आनी ऑर्डिनन्स काडून मागीर एक्शंटाक घालतले प्रेजिडेंट हेजे गव्हर्नराचे आनी वी वील give the powers to change the names to the judge. So any application will in future will have to be put into the court for change in name, change in name. Clause A and H omit करून after E तेका E केला. A person of Goan origin means a person either of his parents or grandparents born in the state. म्हणजे कोणूच either parent or grandparent जे गोंयान जाले सो तेका एलिजिबल आसतले चेंज इन नेम करपाक. रेव्होल्युशनरी गोवन्सान ऑक्टोबर 2019 ऑक्टोबर 2019 या महिन्यात या वर्सा आम्ही सरकाराकडे अलॉंग विथ पोगो बिल आम्ही नेम चेंज जो ऍक्ट आसा ह्या ऍक्टान आम्ही अमेंडमेंट करपाक दिल्ले. आयज तेंच्यांनी ऑर्डिनन्स काडून हे सांगला हे आमकां 100% मान्य ना. एक बरो मूव आसा बट नॉट 100%. कित्याक ह्या फुडें कितलेशेच भायल्यान लोक येतले हांगा बॉर्न जातले तेंची भुरगीं जातली तेंची भुरगीं जातली फाल्यां तेंकां नेम चेंज करपाक मेळटले. फाल्यां ते जर कोण तरी आसात जाल्यार तेंकां नायक फर्नांडीस कवळेकर आमची सरनेम घेवपाक मेळटले. हे रायट तेंकां आमी दिवपाक जायना. सो खंय तरी कट ऑफ डेट ही आसपाक जाय 28 डिसेंबर 1961.